दुसरो मुद्दो जो आसा तो आता ह्या एक वर्साचो तातूंत भितर तुवें खूब मुद्दे काडले की हें जालें ना हें जालें ना हें जालें ना त्या करप्शनाच्या इरा उपरांत जें एक वर्स जालां तें तरी सारकें जालां आर यू हॅपी? हांव पयले एक म्हणटा पयलींचे जे 5 वर्सां आसले थिंगा लोकांचो उद्देश दुसरोच आशिल्लो, तेंचे विचार दुसरेच आशिल्ले. गोंयचे पासत कांय केलां अशें म्हाका तरी दिसूना. कित्याक सिंपल थिंग जुवारी ब्रीज जी मोडून पडल्यार नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय कनेक्शनूच वयतले, आमचे टुरिजम झिरो जातले. आज पळय मायनिंगान आमकां डॅमेज केला तेज्याहून जास्त आमकां डॅमेज जातले. पूण कितें आहा, ब्रीज आसली जावपाची आसली, रस्त्यार आसली, फक्त भाशणां आसली, म्हणजे मेन काम करूना. आतां गेले ते एक वर्सूय हांव हेंच आयकतां की ब्रिजाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता, आमी ब्रीज स्टार्ट करता. आनी आजूय हांवें सेम सांगलां केन्ना स्टार्ट करता, फक्त भाशणां तुवें दिनाका तुज्या आदले मंत्र्या भाशेन, भाशणानूच सगळे काबार जातले. आनी फाल्यां ती ब्रीज जुवारीची तरी मोडून पडली, कित्याक मांडवीची पडलेली तेच भाशेन लोकूय मरतले आनी तुजे टुरिजम मरतले आनी गोंय काबार जातलें. सो ताबडतोब तेजेर ती ब्रीज स्टार्ट करपाचें काम आनी रस्त्यार आमी लागपा जाय. फाटली एक वर्सां भितर हांणी प्रायोरिटीज मार्क आउट केल्यो ना अशें दिसता. दे आर वर्किंग विदाउट प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज मार्क आउट केला म्हूण तेणें एक लिस्ट असेंब्लीन दिल्लें आसा. हांव इतलें सांगपाक सोदतां की एटलीस्ट देर इज सम रोड मॅप. इट मे नॉट बी द आयडियल रोड मॅप ऑर द बेस्ट रोड मॅप वीच आय वूड हॅव वॉन्टेड. म्हणजे म्हाका जाय तशें घडी जायना आसतलें, पूण कितें तरी आसा. म्हणजे आज हांवें झगडीं कालसून हांव मांडीत आसा. 19 तारखे हांवें मांडलेलें तें आज प्रश्न आयलो उदका बाबतीन 24/7. म्हणजे गोंयकारांक पिवपाचें उदकाची सोय म्हणजे 24 hours वॉटर सप्लाय मेळपाक जाय 24/7. केन्ना जातलें? तेणी उत्तर अशें दिलां जो म्हाका तें मान्य ना की 3 वर्सां भितर जातलें म्हूण. हांव हॅपी आसतलो ते 5 वर्सां भितर, म्हणजे हें तेजें टेन्युअर काबार जावच्या आदीं जाल्यार आनी 4 वर्सांनी म्हाका खूब खुशी जातली, कित्याक उदक येतलें म्हूण. कित्याक जें प्रोजेक्शन तेणें दिलां ते प्रोजेक्शन प्रमाणे तेणें हें फॅक्टर करूना, म्हणजे हेजेर विचार करूना. तितलेच आनी कन्स्ट्रक्शन वाडटलें, तितलेच डेव्हलपमेंट वाडटलो, तितलेच इंडस्ट्री वाडटली. आतां स्टॅटीक म्हणजे पॉप्युलेशन तरी स्टॅटीक रावलें, डेव्हलपमेंट स्टॅटीक रावलो जाल्यार आज तेणें फिगर दिला ते मॅच जातले. They have not taken ground realities into consideration. Yes, no, ground realities at present they have taken into consideration. They have not considered what will happen in the future. It is like people are arguing about Dabolim and Mopa. We have already crossed the threshold of saturation at that airport. What will happen for the future? Why we need another airport? पण आम्ही लोकांना मिसगाईड करूया नाका तेसले खबर. तेणे जे केला तेणे प्रोजेक्शन दाखयला 5 वर्सांनी कंप्लीट जावपाक शकता, 3 वर्सांनी स्टार्ट सुद्धा जावपाक शकता न्ही. आम्ही टोटली नेगेटिव्ह कित्याक करूया? 2 मुद्दे आहेत. एक आसा तो सामको जुवारीचो सांगता कितें तरी रेड रोड मॅप तेजे आसा म्हणून, म्हणजे कितें तरी दोन मुद्दे आसा. एक मुद्दा आता जुवारीचो, ते म्हळ्यार जुवारीचं ब्रिजाचें कितें जातलें. दर 6 म्हयन्यांनी बातमी येतात, दर 6 म्हयन्यांनी रिपोर्ट येतात की हालता पण सरकारी फायली हालनात. अजून पर्यंत कांयच मुखार वतना. नाही PWD मिनिस्टर ब्रिज हालता, फायली हालनात. PWD मिनिस्टर 2दा दिल्ली वचून आयलो. युनियन मिनिस्ट्रीक मेळून ते अप्रुवल आनी थंयच्यान सगळे प्रोसेस जावं जाय. ते दिल्लीच्यान जावं जाय, हांगाच्यान सगळे गोवा गव्हर्मेंट इज रेडी, PWD मिनिस्टर इज रेडी फॉर दॅट ब्रिज. पूण थंयच्यान जे पळय एसेंट येवं जाय तो अजून येवना. वी आर वेटिंग फॉर दॅट. दुसरी गजाल आसा ती 24 वरां उदक पावोवपाची. तांचे सादे मुद्दे आतांच्या हाजे प्रमाणे जर प्लॅन केलो घडये तुमगेलो तो जायत, पण परत 3 वर्सां भितर जी परिस्थिती बदलतली ताचो तुमी अदमास घेनासतना जर प्लॅन केलो तो फेल जातलो. नाही आतां पळय तो जयका प्रोजेक्ट म्हणून आसा पळय, जयका प्रोजेक्टा वयल्यान प्रोविजन उदकाचें खूब आसा. गांजा नवो डॅम हें करता, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, हें सगळें उदक आमकां पावतलें. नवे प्रोजेक्ट पळय करता तितले पावतले. 24/7 कित्याक आमी येन्नाच हें करया, चिता फुडें मीठ खावया? जावपाक शकता न्ही, तें जातलेंच अशें आमी धरुया. जायना जाल्यार वी कॅन क्वेश्चन, अरे तुमी सांगताले अशें म्हणून, पूण एटलीस्ट जावं न्ही तरी. तुमची डेडलायन सोंपली म्हणटा तुमी, मागीर क्वेश्चन करा. काम चालू जातलें न्ही आतां. काम हांगाचें गांजे उदकाचें काम चालू जालें, ती सगळीं कामां सुरू जालीं, जातले प्रोजेक्ट. पूण आतां उदक मेळा पर्यंत तरी 2 वर्सां 3 वर्सां तरी आसात न्ही. ती 2 वर्सां बाय 2014 2 वर्सां आहा, 3 वर्सां आहा, 4 वर्सां आहा तुमकां आतां. 3 वर्सां आनी 4 वर्सां आसा. पूण म्हाजें म्हणणें की 1 वर्स कांय जावना न्ही. तितलो तितलो जावना, कांय जावना अशें न्हू झिरो.
पूण मातशें मुवमेंट जाला, फास्ट जावपा जाय म्हणून आमी बॉब केला, म्हणून इतल्या वर्सां गव्हर्मेंटान आशिल्लो तुका खबर आसा इमिजिएट काय हांगा फायल प्रोसेस जाली, हांगा मिनिस्टरान अप्रुवल दिलें, नेक्स्ट डे काम स्टार्ट जायना. मान्य करता पूण वन गोष्टी जेन्ना पळय भितर इयर येता. इज अ व्हेरी लॉंग टायम, 1 year इज अ व्हेरी लॉंग टायम. न्ही बरोबर आसा, केन्ना 1 year इज अ व्हेरी लॉंग टायम, पूण काम सुरू जालें न्ही. आतां गांजेचें काम सुरू जालें, म्हणजे हांगा तो शिरोडचे पाडोशे म्हाका एक गजाल सांग, तुमी जो 1 वर्साचो जो मुद्दो करतात मागीर तुमचे बरोबर येता ताचेर 1 वर्सां भितर तुमी बेजिकली म्हणटात की जे एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स हे गव्हर्मेंट प्रॉमीस करताले, थंय सरकारी अधिकारी मातशे जाग्यार येतले, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सुदारतलें, त्यो गजाली जाल्यात ह्या 1 वर्सा भितर इन PWD. कारण आमी सदांच म्हणटाले की ऑफिसर करप्ट, कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान पयशे घेतात, कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान पर्सेंटेज घेतात, ह्यो गजाली कमी जाल्यात ऑन ग्रावंड. हांव तेंचोच सरकाराचो तुका उत्तर दिता आनी जवाब दिता. जे असेंब्लीन तुमी आयकला आसतलो की इतले घाण आसली, इतले बिघडलेली परिस्थिती की आमी आत्ताच मातशे सारखे जावपा लागला, मातशे सारखे रावपा लागला, म्हणजे आमी सारखे जावना, म्हणजे 1 वर्स तांकां पुरो न्हू. म्हाजो घाण निवळ करपाक 1 वर्स पावला पावल ना, आनी फाल्यां ते म्हणटले आनी 1 वर्सूय पावना, चड घाण आसली म्हणजे सगळे कुसलेले म्हणटले, मागीर कितें करपाचें. एक एग्जांपल PWD हितून डिपार्टमेंट घाण चड आशिल्ली एक्सक्यूज न्ही. PWD हितून डिपार्टमेंटान 5 इंजिनियर आसा, 5य करप्ट आशिल्ले. आतां तुजें म्हणणें कितें 5 इंजिनियरांक काड आनी नवे घे, जायना न्ही तें, एकट्याक काड, चारां कडल्यान काम करून घे, म्हणजे ती घाण उरतली, एक 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 करून काडप न्ही. तो घाण उरतली म्हळ्यार आनी फुडले 10 वर्सां न्ही, 10 वर्सां कित्याक जोपर्यंत दुसरो तयार करिना तूं गुड ऑफिसर तूं एकदम 4-5य कशें काडटलो म्हणजे टोटल कॉलॅप्स जाता. दुसरें म्हाका एक सांगपा जाय, आतां रस्त्याचे घे, आमकां खबर आहा पावस गोंयान कितलो जोरान पडटा. प्रत्येक पावसाळ्यात तुवें मानून घेवपा जाय, तेच रोड करता आमी, तेच पॉटहोल काडटात, तेच कॉन्ट्रॅक्टरा दिता आनी तितलेच मेंटेनन्स जाता, म्हणजे ते बिल्स तितलेच वाडटा. म्हणजे पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट काय पब्लीक वेस्ट डिपार्टमेंट हेजेर कित्याक सुदार जायना, हे सिस्टमान कित्याक सुदार, एका 1 वर्स पुरो फक्त सुदिनाक ना ना, हांव तेका टार्गेट करना. सुदिनान एक रोड केल्लो PWD मिनिस्टर आसतना तो 2002 तो ओल्ड गोवा टू पणजी, तो अजूनही बरो आसा. एनीबडी कॅन गो ऑन दॅट रोड. आता तेका सर्टिफिकेट दिता एज अ कॉन्ट्रॅक्टर, ते हांवें दिवपाक नॉट कॉन्ट्रॅक्टर, तो मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना 2002 रोडूय करतालो कॉन्ट्रॅक्टर आसतना. सो तुमी तेका कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून सर्टिफिकेट दिता काय मिनिस्टर म्हणून दिवपाक? तो मिनिस्टर आसतना तेणे रोड पळय केल्लो, ही यूज टू सुपरवायज इट पर्सनली, म्हणून तो जालो न्ही. सो आतां कित्याक करता आतांचे रोड जेणे पळय तेणे आतां पळय रोड केल्या, फॉर एक्झाम्पल फोंडा रोड केल्या, ते अजूनही बरे आसा. 1 वर्स पावसान व्हांवन वचचे ना, त्या पावसान व्हांवन वचचे ना, इतली शुअर सांगता तूं. गॅरंटी तुजीच कॉन्स्टिट्युएन्सी, गॅरंटी व्हांवन गेल्या लोक तुकाच धरतले. गॅरंटी दिता हांव त्या रोडाची, व्हांवन वचचे ना वचना. म्हणजे तो पर्सनली सुपरवायज करता, इंजिनियर तेजे सारके परफेक्ट आसा आनी ते रोड करता. ना जाल्यार ते कमिशन 10-15% जर घेतले, कमिशन घेतले, रोड कशें मागीर ताणें करचे पडले, कात्यान मागीर डामर सारोवचो पडलो आनी रस्ते करचे पडले. माझे म्हणणें की पोंडा जाल्यारूच पुरो, बाकीचे कडेन गोंय बरें जातलें. तुजे पक्षाचो तो मंत्री जावन आसा, सो तुमी एकामेकाचे फोंड्यान पळोवन घेता. बाकी गोंयचे कितें, बाकी गोंयचे रस्ते करप ना. फोंड्यान वावर चड आसा म्हणून हांव फोंड्याचेर उलयतां. म्हाका मागीर एक तांणी पर्सेंटेजचो मुद्दो काडलो पळय, ते 15% घेतले जाल्यार तुगेले असले रोड करपाक जाता म्हणून. म्हाका सांगे 15%चे गणित कमी जाला आतां काय हे 15ची 12, 10, 8, 7 अशें कितें जालां? हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां, 15% वा 20% जे लोक उलयताले ते डेफिनेटली कमी जाला. आनी म्हाजें इतलें म्हणणें की काबार जालें ना, आनी काबार तें म्हाका दिसना जावपाक शकता, पूण डेफिनेटली कमी जाला हें हांव सांगपाक शकता. हे कॉन्ट्रॅक्टराचे तोंडान हांवें आयकलां, आमकां एटलिस्ट स्पीड ना म्हूण. हिंगा कितें आदी ते आमकां कितें सांगता, आमकां ते रोग सुको घालता तेन्ना आमी पिट्टा तशें पिडून कितें थेंबे काडटाले म्हूण लोक. आतां तशें काडना, आतां ते म्हणटा ते वॉशिंग मशिनान कशें गायले, ते सुकत येता भायर, मातशें बेश्टे भायर सुको घालता असले, म्हणजे कितें येता ते जाले सोफिस्टिकेटेड जाला. आतां मातशें सोफिस्टिकेटेड जाला. फोंडेचे MLA हांव काय खंयच्याच त्या भानगडीन 15%च्या बी भानगडीन ना. पयलीं सगळ्यांक खबर आशिल्लें MLA म्हणून दिवपाचें पडटा. पर्सेंटेजीचे प्रमाण कमी जाला, पर्सेंटेज गेली ना. पळय आय एम स्पीकिंग फॉर मी, आय कॅनॉट स्पीक फॉर एनी अदर MLA. यू कॅन स्पीक फॉर सुदीन.
आय विल स्पीक फॉर मी. हय माझ्या बाबतीन 0% इज 0. नो पर्सेंटेज. सुदिनाच्या बाबतींत न्ही ती ताणें उलोवप न्ही. हांव तुज्या खातीर कसो उलयतलो. आय कॅनॉट स्पीक फॉर यू. सुदीन इज युअर पार्टीज मिनिस्टर. जरी जालो पूण डेफिनेटली सुदिना बाबतीन हांव सर्टिफिकेट दिता 0% करप्शन म्हणून. 0% तो म्हणजे कमी जाल्या 0 जालो ना. 0 करप शक्य ना म्हणटा तुमकां. कित्याक शक्य ना. इट इज पॉसिबल. इट इज व्हेरी मच पॉसिबल कितें हें करपाक. पूण ते एक वील पॉवर पळय आसा ती जाय. आणि ती सध्या दिसना. तशें जाल्यार हांव एक सांगपाक सोदतां. बाब लव मामलेदार सांगता ते तरी सारकें. आनी पर्सेंटेज कमी जाला तेच 15% तरी परत ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें तूं रस्त्यार घाल ते 15%. बरो दामोर घाल. बरें सुपरविजन जावन दी. बरें खडेचें मेटेरियल आनी बाकीचें बरें क्वॉलिटी मेटेरियल. रस्ते ते फुडले 25 वर्सां वचपाना. असले रस्ते आमकां मेळपाक शक्यच ना. मेळना. हे फकत आदी मेळटाले. चौगम टायमार रस्ते केल्ले ते अजुनूय बरे आहा. तसले रस्ते एक कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाक शकना. एग्जांपल आसा जयकाचें पळय आसा. 40 करोड तातूंत गव्हर्नमेंटान सेव्ह केले. हें करप्शन मिनिमायज केलें. जरी म्हाका इतलेंच दिसता ह्या तुतल्यान की मावीन बाब म्हणटा की 25 वर्सां टिकपी रस्ते आमकां मेळचेच ना. लोक म्हणटा की 25 वर्सां न्ही पण एक 5-10 वर्स टिकपी तरी आमी दिवपाचे सद्याक तुमी वचन दिवपाक शकतात. तुम्ही दोघी जाण आयले 10 वर्सां तरी दियात इतली मागणी आहा. ताजेर आमी भासाभास सोपयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.